आख्खे मनशाकुळ खेरीतपणी रशिया आणि उक्रेन मोरयेच्या कतावीन काळजाक भेटोवचें मागणें. मोरये, देवाचे आनी आमचे माये, ह्या संकश्टाच्या काळार आमी तुजेशी येतांव. आमची आवय आसून तूं आमचो मोग करताय आनी आमकां वळखताय. आमच्या काळजांतलो खंयचोच हुस्को तुजे तावन लिपलोलो ना. काकुळतीचे माये, आमी कळनासतना तुजी जतन आनी शांती बरीत हाजरी भोगल्या. शांतीचो कुंवर जेजू थंय निरंतरी तूं आमकां वाट दाखयताय. तरी आमी समाधानाचे वाटेतावन चुकल्या. फाटल्या शेंकड्यांतल्या दुखाच्या घडीतांतावन दोन विश्व झुजांनी मरून कितलेशा मिलियन लोकांनी केल्ल्या सॅक्रिफिसांतावन शिकलेलो पाठ आमी विसरल्या. राष्ट्रांचो समुदाय जावन आमी केल्लें समर्पण आमी मोडलां. आमी लोकांचें समाधानाचें सपन आनी तरणाट्यांच्या भरवशाक घात केला. स्वार्थ वरवीं आमी पिडेस्त जाल्या. आमी फकत आमचे देश आनी तांचें बरेंपण पळयलें. पेल्याचें पडलेलें ना तशीं वाडल्या आनी आमच्याच स्वार्थी गरजांनी आनी हुस्क्यांनी सिरकल्या. देवाक गुमान करिनाशें उरोवंक, आमच्यो माया तृप्त दितात म्हणून सोदूंक, हंकारी आनी आक्रमणकारी कशी वाडावळ जोडूंक, निरापराधी जिवांक दांबून दवरूंक आनी झुजां हातेरां रास घालूंक आमी विंचोवन केली. आमच्या शेजाऱ्याचो राखणो जावचें आनी आमच्या झराल घराचें कारबार चलोवचें आमी रावयलां. झुजा वरवीं पृथ्वीचे भाग आमी सत्यानाश केल्या आनी आमच्या पातकां वरवीं आमी एकामेकाक भाव आनी भयणी जायचे म्हूण आशेतल्या आमच्या सर्गींच्या बापाचें काळीज मोडलां. आमकां मात्र सोडून हेर सगळ्यांशी आनी सकडांशी आमी आमकां पडलेलें ना म्हणलें बरी वाडल्या. आतां लजेन आमी उलो मारतांव, सोम्या आमकां बक्षी. भाग्यवंती माये, आमच्या पातकीपणाच्या दुखां मदें, आमच्या कश्ट आनी अस्कतकाये मदें, वायट आनी झूज जावन आसच्या अन्यायाच्या विचित्रा मदें देव केदींच आमकां सांडिना, पूण सदांच आमकां बक्षूंक आनी नव्या जिविताक व्हंकलूंक सदांच तयार म्हूण तूं आमकां उगडास करताय. तुका ताणें आमकां दिल्या आनी तुजें कतावीन काळीज पवित्र सभेक आनी आख्ख्या मनशाकळाचो आसरो केला. देवाचे उदार कुशेन तूं सदांच आमचे संगी आसाय. आमचे चरित्राच्या भोव कश्टांच्या संदर्भांनी सयत आमकां मोवाळ मोगान वाट दाखोवंक तूं थंय हजर आसाय. आमी आतां तुजेशी येतांव आनी तुज्या काळजाच्या दारार मारतांव. आमी तुजीं मोगाळ भुरगीं. आमकां परिवर्तनाक आपोवन हर काळार तूं तुजी वळख आमकां दिताय. ह्या काळखाच्या वेळार आमकां आदार आनी तुजी बुजवण दी. हांव हांगा आसा न्हय, हांव तुजी आवय म्हूण आमकां परत्यान सांग. तूं आमच्या काळजाचे गोंदळ आनी आमच्या वेळाच्यो गांठी सोडोवंक शकताय. आमचो भरवोसो तुजेर दवरतां. चड करून आमच्या कश्टांच्या काळांनी तूं आमच्या मागण्यांक खाण दांपिनासतना आमचे कुमकेक येतली म्हूण आमकां भरवोसो आसा. गालिलेयाच्या काना शेरांत तुवें तेंच केलें. जेजू लागीं तुवें मागलें आनी ताणें आपलें पयलें अजाप केलें. लग्न संभ्रमांतलो संतोश उरोवचे खातीर तुवें ताका म्हळें, तांचे लागीं वायन ना. माये, आतां तीं उतरां आनी तें मागणें परत्यान उसार, कित्याक आमच्या काळार आमी भरवशाच्या वायना वीण जाल्या. संतोश पळून गेला, भावपण बावलां. आमचें मनशापण आमी विसरल्या आनी समाधानाचें देणें आमी विबाडलां. आमी हिंसा आनी नासाक आमचीं काळजां उगडलीं. आमकां तुजे आवय सारके कुमकेची गरज वर्ती आसा. देखून माये, आमचें मागणें आयक. दर्या सुकुरा, आमी झुजाच्या तुफाना मदें कडपाक आदलून फुटलेल्या तारवां बरीं जावंक दिनाका. नव्या कराराच्या आर्का, राजी संदानाच्यो येवजण्यो आनी वाटो प्रेरणान भर. सर्गींचे राणये, संवसारार देवाचें समाधान नव्यान रुता कर. दुस्मानकाय आनी फारीकपणाचे ताण काडून उडय आनी आमकां बक्षाने शिकय. आमकां झुजांतावन सुटका दी. न्युक्लियर हातेरांचे देसवाटेतावन आमचो संवसार राख.
रोजार माये आमी मागूंक आनी मोग करूंक आसा ती गरज आमी समजशी कर. मनशा कुळाचे रानये लोकांक भावपणाची वाट दाखय. समाधानाचे रानये आमच्या संसाराक समाधान जोडून दी. ये माये तुजो दुखेस्त उलो दारून जाल्लें आमचें काळीज हालोवन दी. तुवें आमचे खातीर गळोवचीं दुकां आमचे दुस्मानकाये वरवीं सुकून गार जाल्ली भुंय परत्यान फुलोवन दी. झुजां हातेरांच्या आवाजा मदें तुजें मागणें आमचीं चिंतपां समाधानाशीं व्हरूं. तुजो आवय सारको स्पर्श कश्टतल्यांक आनी पावसा भाशेन पडचे बॉम्ब सुकोवन धांवतल्यांक बुजवण दिवं. तुजी आवय सारकी वेंग आपलीं घरां आनी आपलो गांव सांडूंक बोळ केलां तांकां सुशेग दिवं. तुजें दुखा भरीत काळीज आमकां दयाळ करूं आनी जीं गायेल्यांत आनी भायर आयिल्लीं आसात त्या आमच्या भावांक आनी भयणींक आमचीं दारां उगडूंक आनी जतन दिवंक प्रेरण दिवं. देवाचे भाग्यवंत माये तूं कुर्साचे मुळी उबी आसली तेन्ना तुजे बगलेक आसलेल्या सिसाक पळोवन जेजून म्हळें, पळय हो तुजो पूत. अशें आमकां हर एकल्याक ताणें तुजे ताब्यान दिली. ताणें सिसाक आनी आमकां हर एकल्याक म्हळें, ही तुजी आवय. मोरये माये आमी आतां तुका आमच्या जिवितांत आनी आमचे चरित्रेंत येवकार दिवंक आशेतां. हे वेळी एक अस्कत आनी खंतीन बुडलेले मनशाकोळ आपणाकच तुजे जतनेक दिवंक आनी तुजे मुखांत्र आपणाकच क्रिस्ताक भेटोवंक आशेवन तुजे संगी कुर्सामुळी उबें आसा. व्हडा मोगान तुका मान करचो. युक्रेन आनी रशियाचो लोक जांचे खातीर आनी जीं झुजू भूक अनीत आनी दुबळिकायेक लागून नास जाल्यांत तांचे खातीर दयाळायन तुजें काळीज लासता तीं आतां तुजेशी परततात. देखून देवाचे आनी आमचे माये आमकांच पवित्र सभा सगळे मनशाकोळ आनी खेरीतपणी रशिया आनी युक्रेन आमी तुज्या कथावेन काळजाक भेटोवन दिता. पातयेनेन आनी मोगान आमी करची ही उचारणी स्विकार कर. झुजू आखेर जावं आनी सगळ्या संवसारार समाधान विस्ताराशें कर. तुज्या काळजांतावन आयिल्लीं वय म्हणलीं उतरां शांतीच्या कुंवराक चरित्रेचीं दारां उगडूंक पावलीं. तुज्या काळजांतावन परत्यान एक फावटी समाधान उदेतलें म्हूण आमी पातयेतां. सगळ्या मनशाकुळाचो फुडार हर व्यक्तीच्यो गरजो आनी अत्रेग संवसाराचो आकांत आनी बरवसो आमी तुका भेटयतां. तुजे विनाते वरवीं संवसाराचेर देवाची काकूळट वतलली जावं आनी आयच्या दिसांनी समाधानाचो नाजूक नाद परत्यान आयकूंक मेळूं. पवित्र आत्मो आपणाचेर देंवलोलो ते आनी देवाक वय म्हणले सायबिनी देवातावन येता तो आवाजाचो सुमेळ आमचे मदें नव्यान आसा कर. तूं आमचे बरवशाचे जिवे जरी आमच्या काळजाच्या सुकेपणाक उदाक घाल. तुज्या गर्भांत जेजू मास जालो एकताराची वाडावळ चडोवंक आमकां आदार दी. एका वेळार आमच्या संवसाराच्या रस्त्यांनी चल्लली तूं आतां आमकां समाधानाच्या वाटांनी चलय. आमेन.